आयतारा बस्तोड्या पंचायतीची ग्रामसभा जाली। गार्बेज तशेंच पुराय वेळ सेक्रेटरी पंचायतीत आसची ह्या मुद्द्यावयल्यान ग्रामसभा तापली। सेक्रेटरी अर्द्या आदेसाक पंचायतीत आसता म्हण सामान्य लोकांक त्रास जाता म्हण कांय थळाव्यांचें म्हणणें आशिल्लें। जाल्यार कांय पंच वांगड्यांनी म्हळें सेक्रेटरी बरें काम करता, आमी सरकारा कडेन पुराय वेळ सेक्रेटरी दिवचे म्हण मागणी करपाक शकता, मात सेक्रेटरी काम करिना म्हण आरोप करप चुकीचें। माझे नाव सागर साळगांवकर, हांव बस्तोडचो एक सोशल वर्कर आनी एक आमच्या बस्तोडचो एक नागरीक। तेन्ना आयज हांवें बस्तोडा ग्रामसभेन 3 मुद्दे घातलेले। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वॉज अबाउट कोमलीदाट रेग्युलरायजेशन ऑफ कोमलीदाट लँड। सेकंड वॉज रिगार्डिंग द सेक्रेटरी ऑफ VP Bastora who is not available for the whole day of the whole day. Now I have requested to the Sarpanch and other dignitaries to so that we can get a full-time secretary for VP Bastora. And third, lastly, it was that garbage issue, which is the segregation and other things. I wanted to know from the village of Panchayat what is the status of segregation done by the village of Panchayat, as they are not taking the waste from the village and only dry waste is collected. Thank you. किती अश्युरन्स किती मेळता ग्रामसभेत? अश्युरन्स म्हटल्यार सरपंचान आमकां सांगला की आमी आपूण हेजेर तेंचो एक MRF म्हणून कितें तरी एक शेड येवपाची आसा, ती वॉर्ड नंबर 4चेर येवपाची आसा। आनी हांवें तांकां एक सजेशन दिल्लेलें आसा की सपोज जर ती आमची घरां आसा तांकां जर तेंकोन येता जाल्यार मातशी ती भायर येवची, कित्याक की फाल्यां लोकांक त्रास जावपाक नाका। त्या वॉर्डार जो लोक रावता जो कोण आसता तांकां त्रास जावपाक नाका म्हणून तांकां सांगलां की मातशी जाता जाल्यार फुडें घेवपाची। आनी आमकां कळ्ळें की रातभर पंचायत चालू आसता, सर्टन टायम आसता, तेज्या उपरांत पंचायत बंद आसूंक जाय। आतां ते सांगता, हांव नको सरपंच कितें सांगता ते म्हणटा, मदीं म्हणटा आमी ऑडिट घेतलेले, हे घेतलेले, ते घेतलेले। ऑडिट घेवपाक हो टायम न्हू, आय डोंट नो, 5:30 उपरांत एक्चुअली पंचायत बंद आसूंक जाय एज पर माय नॉलेज। बट सपोज जर हे अशें म्हणटात की आमी रातची कामां करता जाल्यार बरी गजाल की आमची पंचायत रातभर कामां करता। हितून म्हाज्या हिसपान पॉलिटिक्स करून फायदो ना। हो मेन मुद्दो पॉलिटिकल मुद्दो जाल्लो आसा, कित्याक हिंगा राजकारणान ऑपोजिशनान रुलींग म्हण आसा। आतां जो कोण मेंबर उलयला ग्रामसभा सेक्रेटरीच्या बद्दल बी, तो एक ऑपोजिशन मेंबर आमच्या पंचायतीचो, आनी हे सगळे जाण जाणा आमची फूल पंचायत आमच्या आमदारा बरोबर आसा। आनी जो तो एकटो मेंबर आसा तो जाहीर केल्ले आहा तेंच्यांनी आतां किरण कानोलकार बरोबर आसा म्हणून। सो म्हाज्या हिसपान हे पॉलिटिकल करून कांयच फायदो ना। हे एक पॉलिटिकल षडयंत्र चालू आसा, कित्याक म्हाका दिसता तरी तेजी जाय तशी कामां जायना, जो पॉलिटिकल षडयंत्र आसा। सो हेजेर म्हाका पॉलिटिक्स करपाची गरज ना। आनी जो कितें म्हणटा की तो लोकांक त्रास जाता हेजेर हांव मान्य करना, कित्याक सेक्रेटरी हाफ डे चार्ज आहा, मोयरा हाफ डे आसा बस्तारा। सो समज सकाळीं कोण लोक येयलो, एक इन्कम सर्टिफिकेट पावस जाता ताका ऑन द स्पॉट सायन मारपाक, ते सांगेची येवन ते सायन मारूंक शकता। सो म्हाज्या हिसपान तरी लोकांक इनकन्विनियन्स ह्या बद्दल जायना। दुसरी कितें कामां ती सरपंचाची नासता आनी बॉडी डिसिजन आसता। जेन्ना बॉडी डिसायड करता तेन्ना सेक्रेटरी एक्शन घेतले, तेजेर जरी तर सेक्रेटरीन काम करूंक ना तेन्ना आमी म्हणूं येता की आफ्टर बॉडी डिसिजन सेक्रेटरी आपलें काम करना। सो एज फार एज जॉब्स आर गोईंग ऑन, एज फार एज नॉर्मल रुटीन वर्क्स आर गोईंग ऑन, म्हाका दिसता खंयसरूच आमचे तरी सेक्रेटरी कमी पडोंक ना। सवयो ते आतां पळयलें की तुमी एकटो वॉर्ड मेंबर म्हटलें, पूण खूब जाणांनी उलयली, एकटी बायल उलयली, ती म्हणपाक लागली की आपल्याक ते रूड उलयता म्हणून। सेकंडरी थिंग, तुका बस्तोडकारांक फूल टायम सेक्रेटरी नाका? ना तेंच म्हणटा न्हू, म्हाजो विचार कितें आसा, सी आमकां एक फूल टायम सेक्रेटरी जाय म्हणून आमी रिक्वेस्ट करूं येता, बट डोंट पूट एलिगेशन ऑन गव्हर्मेंट सर्वंट दॅट काम करना। म्हाजो मुद्दो तो, एक फूल टायम सेक्रेटरी जाय, लोकांक त्रास जाता जाल्यार वी कॅन रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट, बट डोंट पूट अननेसेसरी एलिगेशन्स की हे सेक्रेटरी काम करना। इतलोच म्हाजो मुद्दो। म्हाज्या हिसपान तरी दे हॅव टू व्हेरीफाय द फॅक्ट्स फर्स्ट, ब्रेक इन सर्वीस जाला की ना तें पळोवंक जाय पयलें। सेक्रेटरी म्हाज्या हिसपान तरी आफ्टर हर एक 2-3 जाण सेक्रेटरी येवन हिंगा गेले, सो 8 years कंटिन्यू सेक्रेटरी हिंगा आहा म्हणून म्हाका मान्य ना, कित्याक तांकां रेकॉर्ड चॅक करनी इन ड्युरींग आय एम हियर द 3rd term 4th term मेंबर ओवर हियर, इन माय टेन्युअर एटलीस्ट 6 secretaries हॅव कम एंड गॉन। सो हो कंटिन्यू सेक्रेटरी आहा म्हणून आमी मान्य करना। एजेंडा कितें आशिल्लो तुमचो? आयज बस्तोड्या गांवची ग्रामसभा आसली। एजेंडा म्हणजे गेल्या मिटिंगाचें कितें आहा तें डिस्कशन, आनी ह्या मिटिंगेक न्यू कितें प्रपोजल आहा ते तितून कांय गार्बेजीचे इशू आसले आनी पंचायतीचे कितें इशू आसले, सेक्रेटरीचे इशू आसलो। ताका लागून आतां ही
ग्रामसभा हें जाली. ओके, मग गार्बेजीचेर कितें सोल्युशन काडला तुमी आतां? गार्बेजीचेर आमी पयलीं स्वतीर 15 फायनान्सासून MRF हे आमी प्लांट केला, लायक कंपाऊंड वॉल आनी शेड आसतली ताका 15 फायनान्सासून टायड अमावंट तो सगळो हेकाच वयतलो, शेडीक MRF शेडीकूच वयतलो. मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी म्हणून ती शेड. सो ते ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर अप्रुवलाक येवपीन केल्लेली आहा फायल. ती जाता तितले बेगीन ड्राय वेस्ट जो आहा ते आमी कलेक्शन करून थंयसर हें करतले. तशीच स्वयंपूर्ण गोंय, स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर भारत हेच्या अंडर 50 lakhs आमकां फंड्स येयल्या लिबरेशन डेचे. तेजे आमकां 50 lakhsan आमी बेलिंग मशीन तशेंच पेट इन्सिनेटर ते आमी प्रपोज केल्या. ते घेवन आमी ते हितून घालतले MRF शेडीक. ओके सर, पण ग्रामसभा सेक्रेटरीच्या इशूचेर भरपूर तापली. कितें सेक्रेटरीचो विशय कितें तो? सेक्रेटरीचो इशू म्हटल्यार आमी कांय म्हणूंक शकना. सेक्रेटरी हांगासर 2 चार्ज घेता, एक वस्तोड्या आनी एक मोयरे आसा. ते कितें तेंच्यांनी डिस्कशन केलें लेट जाय सर कितें हें आसता, म्हाका कांय हें करूं शकना. कित्याक आयज सरपंच पंचायत हांव म्हाजे टायम जालो काय हांव वयता, तेजेर हांव कांय कमेंट करूं शकना. पूण आतां तुमी कितें डिसिजन केलां सेक्रेटरीचेर विशय? लोकांनी नजरेर हाडून दिला ते आमी सांगलां ना, हाय ऑथॉरिटी कोणाक आहा ते सांगतले म्हणून. की कितें सेक्रेटरी म्हणजे लेट जाय सर, फूल टायम सेक्रेटरी जाय. आनी दुसरो हें की लेट जाय सर पंचायत कित्याक तें हेजो वर्किंग आवर्स ते आमी कांय हें करूं शकना. कित्याक वर्किंग आवर्स आमी अमकेच टायमार बंद करूंक जाय अमकें तें तशें हें ना. आतां तें कितें आहा तेंचें लोकांचें कितें हें केलां, डिस्कशन केलां, एप्लिकेशन घातलां, तेजें आमी हाय ऑथॉरिटीक तेंच्यांनी सांगलां, आमी सांगतले हाय ऑथॉरिटी.